नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. आयज भारताच्या इतिहासात आपलें नांव नोंद करतना भारतीय वायुदळाचे कॅप्टन सुधांशु शुक्ला आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनाचेर वचपाक भायर सरले. एक्झिओम 4 मोहिमे अंतर्गत वेगवेगळ्या देशांतले 4 अंतरिक्ष यात्री ISSचे वचपाक आयज दनपारां 12:01 भायर सरले. फॅल्कन 9 ह्या रॉकेटांत ड्रॅगन अंतरिक्ष यान वापरून ह्या मोहिमेक सुरवात जाली. 3 एप्रिल 1984 वर्सा सोव्हिएत संघाच्या अंतरिक्ष मोहिमेत हे आदी राकेश शर्मा हे भारतीय अंतरिक्षांत गेल्ले. मजगतीं कॅप्टन शुक्ला हांणी अंतरिक्षांतल्यान संदेश धाडटना जय हिंद जय भारत अशी घोशणा दितना तिरंगो आपल्या खांदार आसा आनी आपूण साबार भारतीयां बरोबर आसा अशें सांगलें. मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संविधान हत्या दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय इतिहासांतल्या काळखाच्या टप्प्यांतलो उगडास अशें सांगतना 25 जून 1975 ह्या दिसा भारताच्या लोकतंत्राचो काळो अध्याय अशें म्हळें. आपतकालाच्या काळखाच्या दिसाचो हो उगडास आनी ह्या उगडासाक 50 वर्सां पुराय जाल्यात. ह्या वेळार जाल्लो संघर्शाचो उगडास पण प्रधानमंत्र्यांनी आपतकालाच्या विरोधांत संघर्ष मा गुजरात ह्या पुस्तकान आपले अणभव बरयले. तशेंच भूगर्भ पत्रिकेचें संपादन, प्रिंटींग आनी वितरण लेगीत केलें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज मडगांव हांगा आयोजीत संविधान हत्या दीस कार्यावळींत वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांचे सयत मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, राज्य मुखेल सचीव व्ही कांदावेलो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कार्यावळी मजगतीं मुखेलमंत्र्यांनी संविधान हत्या डिजिटल प्रदर्शन आनी जागृताय वाहनाक लेगीत 5वो बावटो दाखयलो. आपल्या उलोवपांत ताणें 2019 वर्सा मेरेन भारत देशाचे भाग आसून लेगीत जम्मू काश्मीरांत वेगळो संविधान, वेगळो बावटो आनी वेगळो प्रधानमंत्री आशिल्लो ही सामकी वायट गजाल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला बदलून संविधानाचो सन्मान करपाचें काम ह्या सरकारान केलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. Opposition leaders were arrested. ये देशात जवळपास लाखांनी लीडर्सांक हजारांनी लॅक्स ऑफ द पीपल फ्रॉम जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत जो उलयतालो ताका अरेस्ट करताले. म्हणजे ब्र शब्द तरी काढ. इट इज नॉट म्हणजे 8 दीस आनी 21 दीस न्ही, इट इज 21 मंथ्स. त्या खातीर जेणी कोणी इंदिरा गांधी आनी तिच्या सरकाराचेर उलोवपाचो क्षुल्लकसो तरी प्रयत्न केलो आसत जाल्यार ते दीस केन्नाच वांगडाच तो अरेस्ट जातालो. ज्युडिशरी अभिमान आसा. देशान फर्स्ट, सेकंड पार्टी आनी थर्ड मी आमी सदांच सांगता आसतना त्या राजकारणात जर आसत तर आमी स्वता खातीर ना, या देशा खातीर आसा, आमी आमच्या पार्टी खातीर आसा, ताज्या उपरांत आमी आसा. हे स्वातंत्र्यात आमी करीत आयले. हे सगळें सांगता आसतना ह्या कॉन्स्टिट्युशनान दिलें कॉपरेटिव्ह फेडरलिझम व देश व नॉट म्हणजे इट इज नॉट ओनली द कंट्री, ह्या सगळ्या स्टेटीक मेळोन हो देश जाल्लो आसा आनी त्या खातीर प्रत्येक पॉलिसी, प्रत्येक डिसिजन प्रत्येक घराचेर अवलंबून आसा. म्हणून हे कॉपरेटिव्ह फेडरलिझम व्यवस्थीत रित्या जाल्लें आसा. आयज संवसारीक तारवटी दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला दर्यादेग आनी दर्या वाठारांतल्या उद्देगांक उर्बा मेळ्ळ्या आनी ह्या वाठारांत उदरगत करपाक फावो त्यो साधन सुविधा आनी मनीसबळ वाडोवपाची गरज आसा आनी हाका लागूनच चडांत चड तरणाट्यांनी ह्या वाठारांत फुडार घेवप गरजेचें असो उलो मुखेलमंत्री. पयल्यात पयलीं हांव इंटरनॅशनल डे ऑफ सी फेरर्स हाच्यो सगळ्या जाणांक शुभेच्छा भेटयता. म्हाका दिसता इंटरनॅशनल सी फेरर डे इतक्या मोठ्या प्रमाणात मनोवपी हे गोंय राज्य एकमेव आसतलें.
जे सातत्यात सीमॅन आणि सीफेरर्स हाका इम्पॉर्टन्स दिता. आमी बींग अ मरीन स्टेट हाजे इम्पॉर्टन्स म्हणजे आमचो फ्रँक बिहेगस सांगता आसतना इट इज आतां न्ही तर ताका हिस्ट्री आसा. फाटल्या 100 ते 150 वर्सांचो एका इतिहास आसा आनी तांणी ताजें इम्पॉर्टन्स आतांय सांगलें की तेन्ना सुद्दां की सीमॅन किंवा सीमॅन हे हांगासल्यान वताले, तारवटी हांगासल्यान वताले आनी तेन्नाय आर्थीक मदत दिवपाचें काम हे तेद्या वेळार मेनी द पोर्तुगीज रेजीम ऑल्सो तारवट्यांनी हांगासल्यान जे बोटीर गेले, बाकीच्यांक बोटीर व्हेले, ताका लागून खूब मोठ्या प्रमाणात हाजेर सगळ्या जाणांक सपोर्ट मेळपाक शकलो. आमी ब्लू इकॉनॉमीच्या बाबतींत ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे आतां उलयतात आनी आतां तांच्यांनी हाजो इम्पॉर्टन्स समजला. खरें म्हटल्यार मदल्या इतक्या सरकारांक ब्लू इकॉनॉमी कितें ही कळीच ना. इट इज नॉट जस्ट ओन्ली द फीश, बट हे सगळे ब्लू इकॉनॉमीच्या कन्सेप्टात हे सातत्यात येता. आमी पळयता की हांव हे प्रोफेशन ज्यांच्यांनी स्विकारलें तेंच्यांनी पर्सनली सॅक्रिफायस केलें त्या सगळ्या तारवटी भावांक आज याद करता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कला अकादमीत आयोजीत एका कार्यावळीत पंडीत अजित कडकडे हांकां गोमंत विभूषण भोवमान भेटयलो. ह्या वेळार तांचे सयत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार गोविंद गावडे, डॉ. चंद्रकांत शेटये, केदार नाईक तशेंच संकल्प आमोणकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना पंडीत अजित कडकडे हांची देख सामकार दवरून तरणाट्यांनी फावो तें काम आनी निश्ठा दवरल्यार निश्चितच यशस्वी फुडार घडोवं येता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. मी एवढंच सांगेन की गोमंतकातील युवकाने आजही आपल्याकडून प्रेरणा घ्यावी की आपल्यासारखी कलेची सेवा, कलेवरती श्रद्धा, जिद्द आणि चिकाटी अशाच पद्धती ठेवली तरच आपण यशाचं शिखर हे नक्कीच गाठू शकतो. हे मी आजच्या वेळी सांगेन आणि आजच्याही युवकाने आपल्यासारखे अशाच पद्धतीने वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये प्रयत्न करावे. न की फक्त म्हणजे आपण ज्या क्षेत्रामध्ये प्रावीण्य मिळवायचं असेल त्या क्षेत्रामध्ये अशा पद्धतीचे प्रयत्न हे खूप गरजेचे आहे. डिचोलीसारख्या छोट्याशा शहरामध्ये आपण जन्माला येऊनही पूर्णतः आपण ह्या भारतभर आपल्या ह्या कला क्षेत्रामध्ये नाव केलं. आपल्याला पंडित जितेंद्र अभिषेकी असेल, गोविंद प्रसाद जयपूरवाले असेल, पंडित गोविंदराव अग्नी असेल, माडिये गुरुजी असेल, यासारख्या शिक्षकाकडनं आपण शिक्षकाचे धडे घेतले. इंडियन क्लासिकल, लाईट क्लासिकल्स अँड डिवोशनल म्युझिक यासारखे आपण कितीतरी संगीतातले धडे ह्या पूर्ण भारतभर आणि फक्त भारतच नाही, अमेरिका असेल, युरोप असेल, ग्लोबमधल्या वेगवेगळ्या कंट्रीमध्ये आपण भक्तिगीत आणि नाट्यगीत ह्याने आपण प्रसिद्ध झालात. आयज पणजे वाठारांतल्या तरेकवार शाळांतल्या ज्युनियर रेड क्रॉस आनी यूथ रेड क्रॉस विद्यार्थ्यां खातीर गोंयच्या भारतीय समाजान पणजे इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट ड्रग अब्यूज निमतान खासा कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. ह्या कार्यावळीत पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक घुवळी वखदां विशीं मार्गदर्शन केलें. विद्यार्थ्यांक लेगीत घुवळी वखदां विशीं ज्ञान आसप गरजेचें आनी हे विशीं म्हायती आनी जागृताय केल्यारच तांकां घुवळी वखदां कडल्यान पयस दवरप शक्य जातलें अशें ह्या वेळार सुनीता सावंत हांणी सांगलें. तशेंच कितें बरोबर आनी कितें चूक हाची जाणीव आसप आनी समाजा खातीरची जबाबदारी समजप गरजेचें असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. आनी इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.